बागा डाउनटाउन क्लबाच्या भायर पर्यटक आणि बाउन्सरांमदी जाल्ल्या झगड्यात 2 जाण थळाव्यांक बरीच दुखापत जाली। काय कारणाक लागून पर्यटक आणि डाउनटाउनाच्या बाउन्सरांमदी झगडे पेटिल्ले। आपली गाडी घेवपा खातीर गेल्ले 2 जाण थळावे अमन आणि आकाश घटनास्थळाचेर पाविल्ले तेन्ना चुकीच्या दुबावा वयल्यान ह्या मारपेटात अमन आणि आकाश हांकां बरोच मार पडलो। तातूंत ते बरेच जखमी जाले। तांच्यांनी पुलिशेंत धांव घेतली, मात पुलिसांनी तांकां योग्य सहकार्य केले ना म्हणून सोमारा तरणाट्यांची फामील आणि कांय थळाव्यांनी पुलीस स्टेशनाक घेराव घातलो। आमदार मायकल लोबो कालांगूट पुलीस स्टेशनात पावून डाउनटाउन क्लब सील करपाचे आदेश दिल्ल्याचे सांगले। हे झगडे सीसीटीव्हीत कैद जाल्ल्या पुराव्या सयत डाउनटाउन क्लब पुलिसांनी सील केले। कोण सूर्यो घेवन भोंवता, कोण आनी कितें दाणे घेवन धांवता, 15-20 बाउन्सर दाणे घेवन धांवता, अशें जावंक जायना। सो ट्युरिस्ट शूड गो विथ गुड मेमरीज बॅक एंड वी विल सी दॅट देर इज नो दिस टायप ऑफ इन्सिडंट शूड हॅपन ऑन टिटोज लेन or any other lane or on the beach. So police has to take control of this type of situation. So when you say police, see, there is instruction from DYSP that the scene of offence should be immediately sealed. There should not be any evidence जो आहा तो डिस्ट्रक्शन जावंक जायना। तिंगा CCTV फुटेज आहा तेंची ती घेवपाक जाय। नेबरिंग CCTV फुटेज ऑलरेडी घेतलेली आहा, तितून आमकां दिसलेले आहा 20-25 बाउन्सर दाणे आनी सूर्यो आनी कितें कितें घेवन धांवता, ट्युरिस्टाच्या फाटल्यान धांवता, लोकलांच्या फाटल्यान धांवता। कितें पळय तें म्हाका कळोंक ना। I was very much scared when I saw the footage when the neighbor sent me. That is why all the neighbors are come over here to see that such type of incidents don't happen again. These so-called illegal clubs and restaurants which are doing this illegal business, illegality जी तेंच्यांनी केल्या ती बंद जावपाक सो टोटल मारपाक कितले जाण आसले? तो 20 जाणांले सध्या 5 जाणांक अरेस्ट केल्ले। तुले 3 जाणां दाखयला, 2 जाणां आया ना ते बी खबर ना। ओके आमी सांगला बरें चला हा म्हणून सांगला बरें आमी तेंच्या विश्वासान आमी सांगला ओके म्हणून। सो तेंका आतां हाडटले। तेंका आतां 3 जाणांक अरेस्ट केल्लो आनी 2 जाण म्हणलो बोलला तेंका आमकां सांगूंक ना। तेंका फाल्यां कोर्टाक व्हरपाक आयज 3 जाण घेवन गेल्ले ते फाल्यां 2 जाणां व्हरपाक आणि जाता इतको मायकला खातीर खूब हेल्प केल्लो ना त्या खातीर आयज हे जाल्लेलें आहा। या मारपेट प्रकरणात पोलिसांनी राजस्थानाच्या मोहन सिंग, पश्चिम बंगालाच्या लबाजीत बसुमाता, उत्तराखंडाच्या रवींद्र सिंग या क्लबाच्या 3 जाण कर्मचाऱ्यांक अटक केल्या। उपरांत पोलिसांनी डाउनटाउन हे क्लब सील केले म्हणून थळाव्यांनी क्लबाच्या भायर माराणे पेटोवन आनंद व्यक्त केलो। स्नेहा हसोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।